जगन्नाथ गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्साच्या शाखेचे म्हापशा व्हडा दबाज्यान उक्तावण जालें। सुब्रया नाटेकर बिल्डिंग ऑपोजिट म्युनिसिपल मार्केट म्हापशा गोवा हांगासर नव्यान उक्त्या जाल्ल्या गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्साच्या उक्तावणाक भांगरा मोग्यांनी मोठ्या संख्येन हाजिरी लायली। आज म्हापसा व जगन्नाथ पेडणेकर ज्वेलर्स यांचं शोरूमाचें आज उद्घाटन जाल्लें आसा आनी आमी हांगा पळयता की हांगा तरेतरेचे पॅटर्न्स हांगा उपलब्ध आसा आनी ह्यो महिलांचो एक अलंकार जाल्लो आसा। प्रत्येकान हांगासर येवन एक विजीट करची आनी हांगासरलो जे तरेतरेचे पॅटर्न आसा ते पळोवन घेवचे। दिवाळेच्या निमतान हांगासर हो जाल्लेले ह्या उद्घाटनाक प्रत्येकान येवचे आनी आपलो कितें आसा तें हांगासर गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्साचे संचालक आदित्य आनंद पेडणेकर हाणें गोंयच्या समेस्त भांगरा मोग्यांक दिवाळीच्या हंगामात गंगाराम पेडणेकर ज्वेलर्साक भेट दिवपाचें आपोवणें भेटयलें। आता आमची 18वी ब्रांच ओपन झाली आहे म्हापसा शहरामध्ये आणि आता गोव्यामध्ये ही आता आमची तिसरी ब्रांच आहे। आमचा प्लॅन होता दिवाळीच्या आधीच, दिवाळी म्हणजे आपलं खरेदी करण्याचा सण असतो, सोन्याची खरेदी करण्याचा सण असतो, म्हणून आम्ही दिवाळीच्या अलीकडेच इकडे आता ओपनिंग केलेली आहे। अँड आम्हाला पहिल्याच दिवशी खूप चांगला रिस्पॉन्स मिळतोय, तर तुम्ही या आणि बघून घ्या आमचं सगळं दुकान।